न्यूजान तुमका सगळ्यांक येवकार। आता खबरो विस्तारान। केंद्रीय मंत्रिमंडळात काल आपल्या बसकेत 6 महत्वाच्या विषयांचे निर्णय घेतल्यात। हे निर्णय असे आसात: गोय विधानसभेत अनुसूचित जमातीक म्हळ्यार एसटीक आरक्षण दिवपा खातीर केंद्र सरकारान गोय विधानसभा मतदारसंघ फेररचणूक विधेयकाक मान्यताय दिल्या। गोयात एसटीक आरक्षण दिवपा खातीर संसदेत विधेयक मांडपाचो निर्णय सरकारान घेतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यजमानके खाला जाल्ल्या बसकेत केंद्रीय मंत्रिमंडळान केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक म्हारगाय भत्त्याचो अतिरिक्त हप्तो आणि निवृत्ती वेतनधारकांक म्हारगाय भत्त्यात वाढ करपाक मंजुरी दिल्या। ही 4% वाढ 1 जानेवारी 2024 सावन लागू जातली। उद्देग आणि अंतर्गत व्यापाराक चालना दिवपा खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान उत्तर पूर्व ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह उद्देगीकरण येवजण 2024 या वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या। 2024-25 च्या हंगामा खातीर कच्च्या जुटाचो MRP मोल दर क्विंटलाक 5,335 रुपये ठरायला। केंद्रीय मंत्रिमंडळान भारत AI मिशन अभियानाची घोषणा केल्या। या अभियाना खातीर 10,371.92 कोटी रुपया मंजूर केल्यात। आर्थिक वर्ष 2024-25 खातीर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांक दर वर्सा 14.2 किलोच्या सिलिंडरा खातीर आणि 5 किलोच्या सिलिंडरा खातीर 300 रुपया अनुदान चालू दवरपाक मंजुरी दिल्या। 1 मार्च 2024 मेरेन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांचो आंकडो 10.27 कोटी परस चड जाला। गोयच्या गावडा, वेळीप आणि कुणबी समाजाक एसटी रिझर्वेशन मेळचे म्हूण फाटली 21 वर्सां सेगीत काम करचे पडले। सरकारान अनुसूचित जातीक आरक्षण दिवपाचो निर्णय घेतल्याबद्दल सरकाराचे उपकार मानले। आमच्या भारताच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, त्याचबरोबर भारताचे गृहमंत्री माननीय अमित शाह आणि गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान, यांच्या पुढारपणान जी आमची आरक्षणाची ज्या विधानसभेक ज्या आमकां आरक्षण जावपाक जाय आशिल्लें, जे आयज राखीवतेचे एक घोषणा केल्ली आसा, तेन्ना हांव तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। हांव देशाचे पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्रजी मोदी यांचे खूप मनापासून अभिनंदन करता आणि समस्त गोयचे वतीन, ट्रायबलाचे वतीन आभार व्यक्त करता। ज्यांनी कालच्या मंत्रिमंडळात ह्या अनुसूचित जमाती खातीर गोंयाक राखीवता जावची अशी म्हणून कॅबिनेटेक एक रिझोल्यूशन घेतिल्लें आसा। आणि ह्या संदर्भान आमी ज्या वेळाचेर आमचे देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमितजी शाह हेका ज्या वेळाचेर आमी मेळ्ळे, तांणी डेलिगेशन जे आशिल्लें कंप्लीट, त्या वेळाचेर एका शब्दान सांगलें की जात तितले बेगीन हो जो आरक्षणाचो तिडो जो आसा तो आपण सुटावो करतलो। जो काल आमच्या केंद्रीय सरकारान जो आपल्याला मंत्रिमंडळात प्रस्ताव पास केल्लो आसा की गावडा, कुणबी, वेळीप ह्या लोकां खातीर येणाऱ्या विधानसभेक आरक्षण दवरतले, हे खरेंच खूब अशी एक सुगद घटना आसा आणि गोयच्या इतिहासाक हो एक सुवर्ण दीस म्हणून एसटी बांधव याद दवरतले। ह्या दोन्ही सरकाराचे हांव अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद दिता आणि ह्या ज्या संघटनांनी, ज्या ह्या समाज बांधवांनी अहोरात्र मेहनत घेतली, तांचोय बी हांव आभारी आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पयले राष्ट्र रचनाकार पुरस्कार वितरीत केले। हे पुरस्कार काणी सांगपाक, सामाजिक परिवर्तनाची बाजू मांडपाक, पर्यावरणीय स्थिरताय, शिक्षण आणि गेमिंग सायट आणि हेर मळाचेर दिल्या योगदाना खातीर भेटयतात। सकारात्मक बदल घडोवन हाडपा हेतान रचनात्मकतायेचो उपेग केल्ले खातीर अशा तरेचे हे पयलेच पुरस्कार। पहिल्या पावण्यार 20 वेगवेगळ्या श्रेणी भितर 1,50,000 परस चड नामांकनां आयिल्ली। ते उपरांत वोटिंग पद्दती वरवीं डिजिटल रचनाकारां खातीर 10 लाख मतां घाली। मागीर 3 आंतरराष्ट्रीय रचनाकारां सयत 23 जैतिवंतांक पुरस्कार भेटयले। उपरांत तांणी उपस्थितांक संबोधित केले। आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगले की काळा वांगडा मुखार वचप हे देशाचे दायित्व थारता
आयज जे पुरस्कार दिल्यात ते रचणूककारांक सन्मान करपाच्या हेतान दिल्यात. ह्या पुरस्कारा वरवीं क्रिएटरांक प्रोत्साहन मेळटले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें. हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं. लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड. आयज महाशिवरात्र. पुराय देशासयत गोंयांतूय महाशिवरात्र भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपली घरकान्न सुलक्षणा सावंत हांचे वांगडा हरवळेच्या रुद्रेश्वर मंदिरात वचून देवाची पुजा करून अभिषेक केलो. उपरांत तांणी पत्रकारांकडे उलयतना सगळ्या गोंयकारांक महाशिवरात्रेची परबी दिली. महाशिवरात्री उत्सवाच्यो सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रीचो उत्सव हो व्हडा उमेदीन मनयता. विशेष करून हरवाळ्या रुद्रेश्वराच्या स्थानात दर वर्सा खूप मोठ्या प्रमाणात महाशिवरात्रेच्या निमित्तान लोक येता. सर्वांच्यो खूप खूप शुभेच्छा. सदोदीत महाशिवरात्रेच्या निमित्तान रुद्रेश्वराच्या देवळात असोच खूप मोठ्या प्रमाणात उत्सव जावचो हीच देवाचरणी प्रार्थना. विकसित भारत यात्रेचे आगमन काल दिवचलीत झाले. दिवचल नगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी ह्या यात्रेक येवकार दिलो. यावेळा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, कुंदन फळारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. देशाक 2047 मेरेन विकसित करपाची मोख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दवरल्या अशें ह्या वेळा उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. केंद्र सरकारान गरीब लोकांच्या उदरगती खातीर खुबश्यो समाजीक येवजण्यो चलणुकेत हाडल्यात. ह्या येवजण्यांचो लोकांनी लाव घेवचो असो उलो तांणी मारलो. 2047 भारत देश 100 वर्सां जाता आनी त्या 100 वर्सां जेन्ना कंप्लीट जाता 2047 तेन्ना पूर्ण तरेन भारत विकसीत जावचो ही संकल्पना घेवन विकसीत भारत ही येवजण भायर सरली. मोदी की गॅरंटी जशें कौस्तुभान सांगले 2014चो जो सुजाव लोकां कडल्यान घेतले संकल्प पत्र भायर सरले मॅनिफेस्टो तो पूर्ण जवळ जवळ 100% कंप्लीट जालो. 2019चो तसोच सुजाव लोकां कडल्यान घेतले आणि संकल्प पूर्ण तरी कंप्लीट करपाक प्रयत्न केलो पण 95% जवळ जवळ कंप्लीट जाले. आणि आता 2024चे इलेक्शन येता तेन्ना प्रधानमंत्रीचो परत आमच्या देशवासियांक उलो आसा की तुमचे विचार आमकां दियात म्हणजे सुजाव आमकां संकल्प हमारा. ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त जाल्ले नामनेचे कोंकणी साहित्यीक रवींद्रबाब केळेकार हांच्या जयंतीच्या निमतान प्रियोळच्या एका रस्त्याचे ज्ञानपीठकार स्वातंत्र्य सैनिक पद्मभूषण रवींद्र केळेकार मार्ग अशें नामांकन केला. ह्या कार्यावळीत गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा, आमदार विजय सरदेसाय, दत्ता नायक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांनी रवींद्र केळेकार हांच्या निवासस्थानाक भेट दिवन तांचे पुस्तक संग्रहालयाक भेट दिली. ह्या वेळा उलोवप करतना राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी सर्गेस्त रवींद्रबाब केळेकार हांणी साहित्य मळार केल्ल्या वावराची तोखणाय केली. Mr. So-and-so, I will say, Governor, sir, you are committing a wrong. A citizen has got the right to say that. We will accept it. We are the servants of the people. We want to serve the people, that is why we are in politics. Then of course they are entrusting you the ministership, MLA-ship, whatever it may be. That type of democracy is existing in our country, and once upon a time, before 1977, entire world was considered the Greece as the mother of democracy. But now after 1977, entire world is calling us the greatest democracy in the world, mother of democracy in the world. I'm not going to that aspect at all in detail, but I can say when go through Ravindra Kelkarji, one of the best literary figure ever seen by this Goa, not only Goa but our language also. भारत आणि इंग्लंड हांच्या मदीं धर्मशाला हांगा चालू आशिल्ल्या निमण्या कसल्या क्रिकेट खेळात भारतान निमणी बातमी हातात आयिल्ली तेन्ना 7 गडे फगडावन 427 धांवड्यो काडिल्ल्यो. रोहित शर्मान 103, शुभमन गिल हाणेन 110 धांवड्यो काडल्यात. इंग्लंडान आपल्या पयल्या डावात 218 धांवड्यो काडिल्ल्यो.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 पळोवपाक शकतात. आणि इतल्या खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.